डरायस या जुदेव न्हंय आसलेल्या पर्शियाच्या राजान जेरुसलेमांत मंदिर बांदूंक सगळो खर्च केलो आनी तें मंदिर बांदलें. मंदिर बांदून जालें, मंदिराचें समर्पण जालें आनी आयच्या वाचपांत आमी आयकलें एझरा हो त्या काळार एक फुडारी आसलो. तो मंदिरांत सरपडता देवा मुखार आनी पर्जेच्या पातकां खातीर रडता, माफी मागता. तो म्हणटा आमचीं पातकां आमचे तकले वयर पावल्यांत आनी आमचे गुन्यांव सर्गाक तेंकल्यात आनी ह्या आमच्या पातकांक लागून दुसऱ्या राजांक तुवें धाडले आनी आमकां गुलामां करून व्हेलीं. पूण तुवें काकुळटीन परत्यान दुसऱ्या एका राजा कडल्यान आमकां सुटका दिली. आमचें मंदीर तुवें बांदयलें अशें तो देवाक आर्गां दिता. आमच्याय जिवितांत अशें केन्ना केन्ना घडटा. जेन्ना आमचीं पातकां चडटात त्या पातकाक आमी जबाबदार जाता. देव ख्यास धाडटा म्हणून न्हय, कित्याक न्यूटनाचो एक नेम आसा. शाळेंत शिकतना तुमी शिकलीं आसत, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन. दर एके क्रियेक समान आनी उपराटी प्रक्रिया आसा. फॉर एवरी एक्शन देर इज इक्वल एंड ऑपोजीट रिएक्शन. हांव बरें करतां म्हाका बरें मेळटलें, हांव वायट करतां म्हाका वायट मेळटलें. अशें आमच्या जिवितांत घडटा. देखून आमी सदांच बरें करीत वचूंक जाय, कित्याक तांतल्यान आमचोच फायदो जाता. आमी केल्लें बरें खंयच वचना, तें आमकांच फाटीं मेळटा. आयच्या दुसऱ्या वचपान जेजू आपल्या 12 शिसांक आपोवन तांकां बरी खबर परगटूंक धाडटा. देंवचार काडूंक, पिडारोग बरी करूंक तो तांकां पदवी दिता आनी म्हणटा वेताना हातान दांडो व्हरूं नाकात, दुडू व्हरूं नाकात, 2 आंगवलीं व्हरूं नाकात अशें म्हणटा. अशें कशें जातलें? जेन्ना आमी पैण करता, प्रवास करता, आमी थोड्यो वस्तू व्हरता न्ही. कोण फकत घाल्ल्या कपड्यांचेरच बेतलो ना न्ही. कितें सुबेज आनी थोडे कपडे आपले बॅगीन घेतलो न्ही आनी कितें वस्तू जाय त्यो. तर जेजू कितें सांगूं सोदता, ती सांगपाची एक पद्दत तांची म्हणजे गरजे भायल्यो वस्तू व्हरूं नाका, कित्याक त्या काळार चलून वचूंक जाय आसलें आनी आतां आपोस्तलांक गांवान गांव वचूंक जाय. तुज्या कडेन चड वस्तू आसात, तुका तें वजें जातलें, मागीर तूं थकतलोय, मागीर तुका बरी खबर परगटूंक जावचें ना. देखून देवाचेर विस्वास दवर आनी वच आनी तुका तुजी मजुरी मेळटली, तुका लोक दितलो, सगळें बरें जातलें अशें जेजू तांकां सांगता. आनी असलो भावार्थ आमी देवाचेर दवरचो पडटा. वय दुबावच ना, आमी घाम काडूंक जाय, वावर करूंक जाय, पूण सगळें काम जातच आमी देवाच्या हातान सोडूंक जाय आनी म्हणूंक जाय सायबा आतां तूंच पळय, म्हज्या वावराचो फळ आतां तूंच म्हाका दी. आनी देव दिता. असलो भावार्थ सदां आमचो आसूंक ह्या मिसा वेळार आमी मागुया.